सो फ्रेंड्स जो हिंगा बरे पिस्ताचे कुनाफा तो दुबई चॉकलेट दोग आहे बरं दुबई चॉकलेट जाणटू कुनाफा म्हणटाय ताका ते जाकी दोग बलो हाय चॉकलेट दोग आनी ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ ಕೊತ್ತೆ ಚಯ दाखोय तुमकां ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ ಕೊತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ सा आले असं दिता आणि मॅट तुमकां चले Alea, look! So Alea and Dada say hi. Chichu Gana Chichu. Hi friends. So आता मोठा आहे फिश घेवपा मॅट तुमकां फिश दाखयता. सो फ्रेंड्स आता मेयले फिशा कडेन आनी आतां आमी चयताय खंयची फिश घेवपा तें. कुल्ल्यो बरो फ्रेश आहे येशी हांव सोदीत आतां चल प्रॉन्स बी हाय सो बऱ्यो माणक्यो हाय प्रॉन्स हाय आनी हें केसो नुस्तें तें खबर ना. सो आमी घेताय प्रॉन्स आनी माणक्यो स्क्विड्स. चल मामा आतां स्क्विड्स घेता. स्क्विड्स ऑल डन. एक के 1 केजी. हाँ लेकिन बड़ा इतना बड़ा मत डाला. वो अच्छा नहीं है मेरे काला काला. नहीं अच्छे प्रॉन्स घेता आतां. प्रॉन्स 1. आता आमी फिश घेयला सी बास. सो आतां आमी वयताय वेजिटेबल्स घेवपा. वेजिटेबल्स आतां वेजिटेबल्स घेवपा. चल मुगे फेवरेट. आनी हिचे आतां मामा कॅरट्स घेता. कैरेट. सो फ्रेंड्स आतां मामा आतां वेजिटेबल्स घेता आनी हांव हिंग बेश्टें वक कोतालें बेश्टें चोयतालें कितें आहा तें. आनी फ्रेंड्स थँक्यू तुमी मुगे विडियोचे काय बरे कमेंट्स घाताय न्हू म्हाका बरें दिसता सारकें म्हाका लायक जाता. सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक मुगे विडियोचे तुमी बरे कमेंट्स घाताय म्हूण आनी आमकां सबस्क्रायब कराय. तुमी जाणाय न्हू आमगे गिव अवे आसता म्हूण. सो ते गिव अवे जिखपा चान्स मिस कोनाकाय आनी आमकां सबस्क्रायब कराय. थँक्यू. आनी चोय हांवें घेयलें तोरां. बरी तोरां आहली आनी म्हाका तोरां घेयलें जेवणाकर हाच्या. सो चोय जालें आमगेलें शॉपिंग विकाचें. आतां आमी पे करूं येतली. हाय ग्रेस फॅमिली, केश हाय तुमी सगळीं. समजता तुमी सगळीं बरीं हाय म्हूण आनी आमी सगळीं बरीं हाय एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग. सो केश हाय तुमी सगळीं फिट एंड फायन. आनी वेदर केशें आहा गोंयां. हांवें मामीक खबर गेल्ली तेन्ना सांगताली बरो पावस पडटा म्हूण आनी इट्स लायक कंटिन्युअस आहा मो बारीक देखून बारीक पडत आसत मो. सो येस स्टे सेफ. आनी आमगेले आतां दीस येतले गोंय येवपाचे. सो आम आजून शॉपिंग बी स्टार्ट केलें ना. सो स्लो कोतली आमगे शॉपिंग स्टार्ट कोतली गोंय व्हरपाचें. आनी टिकेट्स बूक करपा उरली आमगेल्यो फ्लायट टिकेट्स
आनी सो या जाता स्लो स्लो करपाचें. दीस बेगीन गेल्या पुरो केदो काय गोंय येवपा जाल म्हाका आमगे घरा कडेन. सो या मिस कोता हांव. सो आयज जातोलें लंचा तुमी चोयलां आसतलें आमी राती कडेन लुलू गेल्लीं आनी फीश घेवपा गेलो आमी. सो आमी घेयलां चोणोक घेयल्लें आनी स्क्विड्स घेयल्ल्यो आनी प्रॉन्स घेयल्ले. सो हांव आयज कोतोलें स्क्विड्स आयज बरें स्पेशल कितें कोता हांव. सो या दाखोयत तुमकां हांव कितें कोतो तें. ओके स्टफ्ड स्क्विड्स कोता हांव रेचाद मसाल्याची. सो तें कोतोलें आनी करी आनी रायस सोदांचेंच. ओके बट हांव दाखयतो तुमकां हांव स्क्विड्स कितको कोत्तें स्टफ्ड स्क्विड्स. ओके वेरी सिंपल. सो चोया म्हगेलो व्लॉग आनी एन्जॉय कोराय. आनी तुमी आजून कोणें सबस्क्रायब केलो ना आमगे चॅनल जाल्यार बेगीनूच सबस्क्रायब कोराय. ओके सो आतां वयता दाखयत तुमकां. ओके मुगे रेसिपी स्क्विड्स स्टफ्ड स्क्विड्स विथ रेचाद मसाला. ओके आय होप की तुमकां लायक जातो हो व्लॉग आनी तुमकां लायक जात जाल्यार हो व्लॉग सबस्क्रायब कोराय. ओके आमगे गिव अवे येता बेगीनूच. सो सबस्क्रायब आवर चॅनल आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक तुमगे लवली कमेंट्स चोयन अनायरा आनी हांव आनी ॲक्चुली आम हॅप्पी जाता तुमगे बरे कमेंट्स येताय आमकां. अशी कोन्न कमेंट्स कोराय आमगे व्लॉगाचे. ओके थँक्यू सो मच. सो हांव घेतोलें आयज शाउट आवट्स. ओके सो फर्स्ट शाउट आवट वयता अविला फेर्नांडीस. अविला थँक्यू सो मच. तूं आमगे एवरी व्लॉगाचे कमेंट कोता बरोबरे. सो थँक्यू तुका. आनी नेक्स्ट हांव शाउट आवट दितोलें फ्लेना फेर्नांडीस. थँक्यू तुवें आमगे व्लॉगाचे बरो कमेंट केलो म्हूण. नेक्स्ट हांव शाउट आवट दितोलें मेलिसा मोंतेरो. थँक्यू वेरी मच तुगे लवली कमेंट्स चोयन बरें दिसता आमकां. सो अशी को आमकां कमेंट्स कोराय बरोबरे आनी आमी तुमगे नांव शाउट आवट कोतोलीं आमगे व्लॉग्सांची. थँक्यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड प्लीज शेअर आमगे हो चॅनल शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली आनी तांकांय सांगाय आमकां सबस्क्रायब कोराय म्हूण आमगे व्लॉग्स चोयाय म्हूण. ओके सो हे चोय हांवें स्क्विड्स क्लीन केल्यो आनी तांकां सॉल्ट आनी टर्मरीक घायला आनी सेम वेज ते बारीक कट केले. ओके ते मागीर तेंचो भितर भरपा जाय न्हू मसाला घालून. सो दाखयत तुमकां हांव कितको कोत्तें. सो होचो हांवें ऑयल घायला आनी ऑनियन हांव आतां फ्राय कोतां. ओके भाजीक तो बरो असो सॉफ्ट जावप पासून. ओके सो ऑनियन होचे बरो भाजला थोडी ब्रावन करून हांव तो. सो आतां हांव टोमॅटो घातां. आनी वयले हांव थोडेंशें सॉल्ट स्प्रिंकल कोतां. सॉल्ट घाल जाल्यार तें बेगीन लायक अशें सॉफ्ट जाता बेगीन कूक जाता. सो होचोय ऑनियन आनी टोमॅटो बरो भाजला. ओके सॉफ्ट जाला आनी आतां हितून घातलें रेचाद मसाला. आनी आतां मिक्स कोतालें. आनी हितून घातलो हांव ते स्क्विड्स हांवें बारीक कट केलो ते.
ओके आतां हांव थोडोसो आनी इल्लोसो उडयता रेचाद मसाला आनी जाय आसा म्हाका. असो टेस्ट कोराय सॉल्ट जाय जाल्यार चोय आनी कित्याक ऑलरेडी हांवें घायलो न्हू वयर टोमॅटो आनी ऑनियन घातले जाणा. सो हांव घात हितून थोडेंशें सॉल्ट. आनी आतां हांव हें दोता कूक करपाक. बंद करून कूक करून दोता मातशें वगत. सो हेचोय जालें स्क्विड्सांचें फिलींग रेडी. आनी 1-2 मिनट आनी मातशें दोतो हांव मातशें ड्राय जावपा जाय तें. ओके सो आनी मागीर दाखयत तुमकां हांव कितकोन फिलींग कोत्ता तें. टेस्ट बी सॉल्ट बी सारकें पडा सगलें. ओके सो मुगे जालें हेचोय फिलींग रेडी. आनी आतां हांव घातलें तें स्क्विड्सां. ओके हेचे स्क्विड्सां भितर घातलें. ओके तें घायल मुटरी मसाला सगलो भितर. एक हांव टूथपीक लायतलें सो दॅट तो मसाला भायर येना जावपा. ओके सेम वे अशें करून सगळें भरीत रावतलें. आनी हांव मागीर दाखयत तुमकां लास्टाक. ओके सगळ्यो बोन जाल मुटरी नाजाल्यार विडियो चड व्हड जातलो. ओके सो हेचोय जाल म्हगेलें फिलिंगान. आनी आतां हांव तें फ्राय कोतलें. ओके दाखयत तुमकां कितें कोतें. सो कायली हांवें ऑयल घायल्या. आतां घातलें कढीपत्ता. ओके सो आतां हांव ते स्क्विड्स घातलें. आनी उलोलो मसाला तांकां एशें को लायतलें. थोडोसो ऑयलांकूय घातलें सो दॅट म्हाका तो बरो तांकां मसाला लागपाचो. ओके सो आतां हेचो मसाला लायला. आनी आतां हांव तें बंद कोतलें आनी स्लो गॅसीचेर दवरतलें लायक तें इवनली कूक जावपा बरें को. ओके सो मागीर मेळटा तुमकां. आनी हेचोय जाल म्हगेलें रेडी. गोवन स्क्विड्स रेचाद मसाला फ्राय. बरें दिसता चोवपा आनी वासूय बरो येता. सो तुमकां हांव एक कट करून दाखयतां. ओके सो असो एक तुमकां हांव कट करून दाखयतां. गरम हाय. ओके चोय मसाला बरो आहा. गरम हाय. वास बरो येता. यम्मी. सो आमचें आतां जेयलें. अनायरा सारकें लायक जालें स्क्विड्स. आनी म्हाकाय बी आयज बरें गेलें जेवण पोटां. बरें लागतालें स्क्विड्स. आनी रेचाद मसाला घाल जाल्यार आनी तितलें बरें लागता खावपा. सो येस आम जेयलीं. आनी तुमकां हो व्लॉग तरी लायक जाल जाल्यार विसरो नाकाय आमगे चॅनला सबस्क्रायब करपाक. ओके सो आतां इतलें म्हूण हो व्लॉग एंड कोता. मेळचीं तुमकां नेक्स्ट व्लॉगांक. अंटील देन मोग आसूं. बाय टेक केअर.